Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सॅम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकावेलें वाचप. सावलू आख्या इस्रायलांतल्या विंचून काडलोल्या 3,000 दादल्यांक घेवन रानवट बोकड्यांचे खोडपाशी पर्यान दाविदाचे आनी ताच्या मनशांचे सोदीक गेलो. वाटेर शेळयांचो हिंड आसलो थंय ते पावले. थंयसर एक धोल आसली आनी सावलू आपली सोयंबाची गरज करूंक तांतून भितर सरलो. ते धोलींत भितर दावीद आनी ताचे मनीस लिपून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका म्हणलें, पळय, तुज्या दुस्मानाक तुका बरें दिसता तशें करूंक हांव ताका तुज्या हातांत घालतलों. अशें सर्वेस्पर उलयलोलो तो दीस आज पावलो. म्हणटच दावीद उठलो आनी लिपचोर्यां ताणें सावलूच्या आवरणाची देग कातरली. पूण मागीर सावलूच्या आवरणाची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाक खंत भोगली. आनी ताणें आपल्या मनशांक म्हणलें, असली कोरणी करूंक आनी म्हज्या धोनयाचेर हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं, कित्याक तो सर्वेस्परान माखलोलो मनीस. दाविदान आपल्या मनशांक खोर शिटकावणी दिली आनी सावलूक कांय वायट करिना जावंक फर्मायलें. उपरांत सावलू ते धोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो आनी ताचे फाटल्यान दावीदूय ते धोलींतलो भायर सरलो आनी सावलूक उलो मारून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, धोनया म्हज्या राजा. तेन्ना सावलून फाटीं वळोवन पळयलें आनी दाविदान साश्टांगी पडोवन ताका नमस्कार केलो. आनी दाविदान सावलूक विचारलें, दावीद, तुका मारूंक सोदता म्हूण सांगतात त्या मनशांचें तूं कित्याक आयकोताय? पळय, सर्वेस्परान तुका ते धोलींत आसतना म्हज्या हातांत घालो. तें तुवें आजूच देखलाय. म्हजे मनीस तुजो जीव काड म्हूण म्हाका बूद दिताले, पूण हांवें तुजो जीव वांचयलो. अशें म्हणून म्हज्या धोनयाचेर म्हजो हात हांव उबारचो ना, कारण सर्वेस्परान ताका माखला. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या आवरणाची देग म्हज्या हातांत आसा. ती देग कातरतना हांवें तुजो जीव काडूंक ना. म्हणटच म्हज्या मनांत कांय वायट ना, ना म्हूण घात घेवपाचेंय ना. हें तुवें दुबावा बीन वळखून घेवचें. हांवें तुजेर अपमान करूंक ना, पूण तूं म्हजो जीव काडूंक म्हज्या पाळांक लागलाय. सर्वेस्पर म्हजी आनी तुजी नीत करूं आनी तोच तुजो सूड घेवं, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राजा कोणा फाटल्यान लागला? कोणाक म्हूण तो दुमाळो दिता? एका मेल्ल्या सुण्यांक वो एके हुलकेक? सर्वेस्परूच आमची नीत करून फर्मोण मारूं. म्हाका सांबाळूंक तो उबो जावं आनी म्हजे होक तो राखूं, आनी म्हाका नीत करून दिवन तुज्या हातांतलो तो म्हाका निबारूं. दावीद अशें उलयतोच सावलून म्हणलें, दावीद, म्हज्या पुता, हो तुजो ताळो
आनी सावलू व्हडल्यान बोब मारून रडलो. ताणें दाविदाक म्हणलें, म्हजेहून तूं अदीक प्रमाणीक, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलां आसतना तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. ह्या दिसा तुवें म्हजे थंय बरेपण दाखयलें, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घाल्लो आसतना तरी तुवें म्हजो जीव काडूंक नाय. कोणाकूय आपलो दुस्मान सांपडत जाल्यार तो ताका कांयच करिनासतना वचूंक दीत. ह्या दिसा तुवें म्हजे थंय भलेपण दाखयलें. ताचें इनाम सर्वेस्परूच तुका दिवं. आतां म्हाका गमलें की तूंच राजवटकी चलयतलोय आनी अशें इस्रायलाचें राज तुज्या हातांत सुरक्षीत उरतलें. देवाचें उतर हें. जबाब: म्हजी काकलूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. म्हजी काकलूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. म्हजो आत्मो तुका शरणा येता. मोडून तोडून उडयता तसलें हें तुफान सोंपसर तुज्या पाकोट्यांचे सावळेंत हांव आसरो घेतां. जबाब: म्हजी काकलूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. देवाक म्हाका सदांच बरें केल्ल्या भोव वर्त्या देवाक हांव उलो मारतां. स्वर्गार थावन तो म्हाका आदार धाडूं आनी सोडूं. म्हज्या आंगार पडतल्यांक तो लजेक घालूं. देव आपलें विस्वाशीपण आनी मोग दाखोवं. जबाब: म्हजी काकलूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे पृथ्वीमेर फांकोय तुजी मोहिमा. मळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पर्यान चडटा तुजें विस्वाशीपण. जबाब: म्हजी काकलूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. उद्गार. देव बाप आसलो जेजू सोवें खुरसार. आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दयेन ताणें आमचे आदीन केलां. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकां चापयले. म्हणटच ते ताचेशी गेले आनी आपणा बराबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले. आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. आनी शिमोनाक पेद्रू म्हूण नांव घालें. आनी झेबेदेवांच्या पुतांक जाकोबाक आनी हाच्या भावा जुआमाक, ह्या दोगांक बोअनर्जीस म्हणजे घोडघोड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. हेर हे आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, उर्बेवंत शिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे नियाळ. जेजून आपणाक जाय तांकांच आपणाशी आपयले. मार्कू 3:13. नियाळाक आधार. एके कॉलेजीन प्रोफेसर म्हयन्याच्या म्हयन्याक शिक्षणीक शिबिरांनी वांटो घेवंक वेतालो. हे दीस कांय खास भुरग्यांक क्लासीन कितें करचें तें सांगून वेतालो. आपणाक जबाबदारी दिल्ल्या त्या प्रमाणें हीं भुरगीं पाळी घेवन जबाबदारेन ताचे गैर हाजेरीन हे वर्ग बरे तरेन सांबाळताले. आपूण खात्रेची म्हूण तांणी प्रोफेसराक दाखोवन दिलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत असोच जेजू प्रवचन आनी सेवा करूंक 12 जाणांक विंचून काडटा. जेजू आपणाक जाय तांकांच आपणाशी आपयता आनी हें खासगी मिसांव जें देवान ताका दिल्लें ताचो भाग ह्या आपल्या खास शिसांक दिता. ह्या मनशां भितर जेजू आपले मिसांव फुडें व्हरचें गूण पळयता आनी तीं खात्रेची म्हूण मानून घेता. तांचेर आनी तांच्या गुणाचे आपलो विस्वास घालूंक तो फाटीं सरोना. आपले मिसांव फुडें व्हरूंक जेजूक आमचे उसलीं मनशां जाय. हांव खात्रेचो मनीस काय? व्हड शिकोवप वो दुडो आसप गरजेचें न्हय, पूण जेजूचो विस्वास जिखून घेवप. ताचें कार्य फुडें व्हरची तांक म्हजे भितर आसप गरजेचें. तेन्नाच की हांव ताचो खाशेलो मनीस जातोली. बापा मोगाळा, जेजूचो खासगी शीस जावं आमी सगल्यांनी व्हरव्याशान वाडूंक आमकां तूं तुज्या गुणांनी भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.